वास्को तुमचो कॉन्ट्रीब्यूट घडपाक ना मग तर पणजे झालं ना पणजे कंप्लेंट केलं बिझनेस केले ते हा. माझ्या धंद्याबद्दल कोणी काढलं वास्को पोर्टान तुमचो कोण हांव ताका धाडला रिप दिता आनी 2 दिसान दिता तुमचं रिॲक्शन किती तेच सांगला तुका माझं रिएक्शन कोणी तरी हाजेर घातला ओके कंप्लेंट घातल्या चोरी जाल्या कितें जाला तें ना पण सर असे म्हणतात की यू आर वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द कोल हँडलिंग इन एमपीटी मी कोलाचे चोरीच नाही ते सारखे विचार दोन विषय नॉट कोल दोन विषय एक डंप केल्लो तो आय नो तो माझो बिझनेस वास्को पोर्टान चलता ओके त्याच्या रिलेटेड तुमकां कितें जाय पळय माझ्या वास्कोच्या ऑप्शन धाड कोणाक हांव रिपोर्ट दिता पण 2 दीस टायम 2 दीस टाइम ओके इवन कारण आपण कितें जाणा तूं त्याचे क्लॅरिफिकेशन अजून येवंक ना डीएमपीचो मनीस आयज थंय गेला ते परत तुमकां अर्धवट सांगला तुमी खंयच्या खंय दाखयतले ते क्लियर सगळें येतकूच दाखयता चोरी ना चोरी जावंक शकना वास्को पोर्टान चोरी जाता जाल्यार रिस्पॉन्सिबल पोर्ट येयल्ले गेल्या ते प्रोटेस्ट करतात पळय ते तुमचंच नाव घेता की यू आर वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ कोल हँडलिंग तुमच्या खातीर चीफ मिनिस्टर डिसिजन घेना म्हणतात दुसरी एक गोष्ट आहा येल्ले गेल्ले वचून म्हाजेर जर कितें घालता ना जर येल्ले गेले न्ही त्याच्या वयर कायदो आहा थंयसून धरचे आनी म्हाका भितर उडोवचो न्ही सर पण ओव्हर जो एक्सपोर्ट जाता पळय तो ऑप्शन जाला तो ते म्हाका कांयच खबर ना तुमी फायंड आउट करा डिपार्टमेंटा कडल्यान डिपार्टमेंटान फायंड आउट करा पण चोर मिलिंद नायक चोर जाल्यार ते प्रूव्ह करपाक कितें तरी आहा ते प्रूव्ह करा आनी भितर उडा न्ही आय एम रेडी ओके आमकां हेच जाय आसलें सिंपल वी वर आस्किंग तुम्ही म्हणटा आयक तरी थंय येयल्यार हांव तुका 2 दिसान बरें दिवपाचो कितें तरी ओके हांव येता हांव सद्या येता नाही कळ्ळें तुका न्ही 2-3 दिसान म्हाका सगळें क्लियर कळत दिवपाक पण तें क्लॅरिफिकेशन मिलिंद नायकान दिवपाची गरज ना माझें काम फक्त स्टिवर्डरी ओके आनी तो इश्यू जाला पळय तो पण लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आणि ते वेगन कव्हरिंग बीन तुम्ही पळयना 100% ना ना न्ही तुम्ही कोण हाडून दाखयत न्ही तुम्ही सांगता ते आयकता 100% ना ओके किंवा तांकां तुम्ही मागीर विचारूंक जाय आं, तुम्ही अशें सांगलेलें आमकां वचून मिनिस्टर जावन ताका कॅबिनेटान आमी विचारला तूं तें प्रूव्ह कर म्हणून आनी तितलेंच मागीर तुका हायलायट करपाक जाय करेक्ट न्ही की हेणी सांगलेलें सगळें रॉंग आमी मिनिस्टरा कडेन उलयला पूण कळ्ळें काय ना तुम्ही क्लियर सांगता आमचें काम फक्त स्टिवर्डनाचें हांव उलयतो न्हू नासलो तूं येयला म्हणून सांगता स्टिवर्डनाच्या पलीकडे कांयच काम ना दुसरे कडेन काम आहा पळय तो खंयसून कागद येता खंय वयता खबर ना ही बोट ह्या कंपनीन भरून दिवप इतलेंच काम सो तुम्ही डायरेक्ट सगळं जे एलिगेशन तुमचेर घातलं ते डिनाय करता तुम्ही मी हांव ते तुम्ही प्रूव्ह करचे म्हणटा तांकां प्रूव्ह करचे डिनाय करना तेंच्यांनी प्रूव्ह करप न्ही कित्याक तेंच्यांनी हेच्या पयलीं 100 एलिगेशनां घातलां एकूय कडेन एकूय असो प्रूफ येवंक की हांव तितून भितर पडला किंवा तोफान पडला किंवा कोणी तरी धरला म्हणून जाल्यार कितें जाता ते बेसिकली मागीर म्हणटा तशें आसा जाल्यार तुमकां सपोर्ट आहा म्हणटा आनी कोणाचो ते तशें म्हणटा सो तुम्ही कायद्या वयर कोण सपोर्ट करूंक शकता कायदो जर आहा कायद्यान कोण तरी रॉंग करता जाल्यार केद्या वयल्यान मनशान सपोर्ट केला तो मनीस सालवार जावंक शकता जाल्यार तुमी दाखोवचे सर कोणीय सपोर्ट करूं ओके हे जालें सर कायद्याच्या वयर सीएम सुद्दां आसूंक शकना न्ही हेजे वयर आतां आख्ख्या गोंयान लोक कोल नाकोळसो नाका म्हणटा हाजेर तुमची कितें प्रतिक्रिया अख्ख्या गोंयान म्हणना म्हाजे कडेन सगळे ग्रुप येयले ओके ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोल आहा पळय आनी कोलान चलता पळय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आनी त्या एरियांतले एकय मनीस एज्युकेशन हांवें केन्नाच पळोवंक ना सो वास्कोचे लोक मडगांवचे लोक ना म्हणटात हांव सांगता तुका तांकां दुसरी गोष्ट 1200 पेन्शनर आहा कोर्टाचे सॉरी वर्कर्स आनी 4000 पेन्शनर आहा दुसऱ्या एक्टिविटीज कोर्टान कांय ना आनी हे एक्टिविटी सडनली जर बंद हांव म्हणना पोल्युशन आसोंकूच जायना पण धंदो चलोवंक जायना अशें जावंक शकना न्हय धंदो बंद करनाका तूं पोल्युशन बंद कर सांग लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व एक वर्कर्स आहा 1200 एमपीडीचे आनी पेन्शनर आहा जवळ जवळ 4500 आमी आमच्या फुड्यान पळयला न्ही कोर्टान एक फावटी वर्कर आसले 7000 म्हाज्या घरा कडल्यान कामाक वचपाचे लोक सगळे आतां ते पेन्शनर जावन येयल्या 4000 4500 आनी वर्कर्स कितले एक्चुअली 1200 कोर्टा म्हणजे कोल हँडलिंग थंय जाता म्हणून एमपीटी रेवन्यू येता तेंचे पोट भरता ना जाल्यार तुमी आयच्या आयज तेंचे 2 ते 3 युनियन आहा तांकां वचून मेळा आनी तेंचे ओपिनियन विचारा म्हाजें तेच म्हणणें आहे की तेंच्या पोटाचो बंदोबस्त करा दुसरो ऑल्टरनेट पळया म्हाका कित्याक जाय बोलतो एज्युकेशनान आहा ते कोण त्या लायनीक पडत मोस्टली ना 100 लोक गेल्यार 2 तोंडां थंयची दिसतली आनी 2 ग्रुप म्हाजे कडेन येयले तांकां तेच सांगल्या हांगासरल्या लोकांचे कितें घरापाय जालें हांगासरले लोक ते कामाक आहा जे पोट भरताय तेंचे कितें करप आय एम नॉट फेवरींग पोल्युशनाच्या अगेन्स्टच आहा आतां पोल्युशन बंद करपाक तांकां कितें उपाय दिया तुमी
पण डायरेक्ट तुम्ही ते बंद कर म्हटल्यार दुसरं कारण घेता मागीर ते आपल्या भाशेन खूप कितें सांगता पोल्युशन जाता म्हणून काहीतरी ते खूप कितें सांगता हे हाडूंक जाय ते हाडूंक जाय ते हाडूंक जाय आनी झुप्प करून दुसऱ्याचे पोट भरूंक जाय पॉसिबल ना इट विल टेक टाइम. आयजय आमचे खूप कितें डिस्कशन जाला आनी हेचेर सगळ्याचेर विदीन फ्यू डेज मरे लास्ट फायनल सांगता की सीएम कितें तरी कॉल घेतलो खंयचे डायरेक्शन. वयल्या सेंट्रलाक मिनिस्टरा कडेन तो उलयला ते डायरेक्शन मागीर सीएमा कडेन घेना ओके Okay. थँक्यू थँक्यू 2 मिनिट झाले. ते हांव पण तुमच्या तुमच्या परत सांगता माझ्या हेच्या पयलीं खूब एलिगेशन आसली एकय पुरोवन करूंक शकूंक ना एकदां तरी सांबाळपाचो न्ही चोर आसल्यार आनी हांवें डिसायड केला बोंब मारपाच्या फाटल्यान लागले माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांचें काम जायना हांवें म्हाजें काम करीत रावलो लेट एम प्रूव न्हय सिंपल कितेंय घातला कोणा कडेन पळय कितें आनी तेतून हांव मिलींद नायक इनवॉल्ड आहा इम्पिडियन्सान चोरी जावपाक शकता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक नाही मायनिंग सुरू झाले आणि लोकांचे प्रॉब्लेम ना म्हणजे मायनिंग सुरू झाले जाल्यार डेफिनेटली सरकारान ठरवचे की इक्वल तेतून कमी करतो पोल्युशन शेवटी आमकां आमच्या लोकांच्या पोटाचे पळोवपाक नाका थोड्या प्रमाणात काय सोडून दिवप पळय लक्षांत दवर मरे 4,000 आनी 1,200 थोडे जाले तुमकां क्लियर सांगला आमी तुमी त्या युनियनाक मेळान विचारा तुमचो कितें रोल काय तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक जे पोल्युशन फेस करतात ते तुमच्याकडे येईना बी कितें उपाय काडा म्हणून. तेच लोक कामाक आनी थंय ते कोण आवाज करतात. अरे तेच लोक थंय कामाक आनी तांदळे पोल्युशन लागतं तेच लोक कामाक आहा. हो म्हणजे मोस्टली त्या एरियांतले लोक आता एमपीडीन कामाक वर्कर खंयचे चडशे थँक्यू एलिगेशन आहा पळय ते एलिगेशन म्हणून तुमी सांगता न्ही ते प्रूव करा न्ही आमी उबे आहा मरे हांव कशें वचून सोडून खंय वचोंक ना हांगाच आहा एलिगेशन घालीत आहा एक तरी प्रूव करा न्ही तो एक ग्रुप तितल्यांचोच आहा कोण तरी फक्त मिलिंद नायक हांव करूं कितें हांव तेंच्या तोंडाक कितलो लागू सांगता घराचे काडले मरे म्हाज्या हांवें स्वताचें घर 90 वर्सां पयलींचें घर तें काडलें पळय त्याच ग्रुपान थंय इलिगल घरा करून लोक रावले 2-2 फ्लोराचेर आणि तें घर 100% लिगल आहा बॅराकलँड म्हणजे कळलं का न्ही 90 वर्सां पयलीं सगळें एव्हरीथींग जितले तुमी पेपरार फोटो बीट पळयता पळय तेतून 1% इलिगल मेळ्ळें जाल्यार तुमी सांगता तें आयकता कितले म्हणून घालात तेजे काय उलोवंकूच नाका आतां आयज तुमकां क्वेश्चन म्हणा तें करेक्ट केलें कित्याक तें असलें तेच्या पयलीं आनी एलिगेशन तेच्या पयलीं आनी एलिगेशन तेच्या पयलीं आनी एक एलिगेशन येयलें इलेक्शन येयलें जाल्यार कोणाचें रेप केलो म्हणून खंय आहा रे आनी आतां इलेक्शन लागीं आतां तशें आनी येतली आनी हांव म्हाजें काम करीत रावलो 100%. आमकां 2-3दा फोन करून ना तूं उलयता तांगाड कोण हागेव मारलें पळयता हॅलो साहेब 2 मिनटां राव ना